I think on the World Environment Day, we need to take the pledge that at least we'll start from ourselves, not to pollute, the air, water, anything. Then only it will be the possible. Also, we are polluting the water. If we see the river in the state, around the 13 rivers in the state, almost 8 to 9 rivers we ourselves are polluting. The river nearby me, which is in Valvanti, all the rivers actually. It is by all the waste we are dumping into the rivers. That is also through the, we need to control over it. Our WRD department, Pollution Control Board, they are working on it. But till now it is not possible. But henceforth we'll take care that it is a responsibility of we people also to not to pollute the water. पाऊस उशिरा पडल्यामुळे आम्ही झाडां लावपाचो प्रोग्राम आसलो आमचो वार्षिक तो मातसो फुडें धुकललेलो आसा आनी त्याच्या निमतान हे आमचे मांद्रेम फॉरेस्ट गार्डन आसा हांगासर जे ब्रीज आसता तेच्या कुशींतल्यान कितलेशेच पर्यटक एवरी इयर वयता आनी एवरी इयर कितें करता ते येयल्या उपरांत कोण बियरी पिता कोण काण खाता आनी कितें करता आनी तो कचरो आहा पळय तो ब्रिजांच्या सकयल आनी जी आमची न्हंय आसा त्या न्हंयन सगळो कचरो उडयता हे कचऱ्याचेर साप सगळ्या लोकांनी आणि जे पंचायत आसा त्यांच्यानी दुर्लक्ष केलेलो आसा सो आज आम्ही या पर्यावरण दिसा निमित्त सगळो कचरो लाई केलेलो आसा अर्ध्या वरान आम्ही इतलो कचरो लाई केलेलो आसा विद्या प्रबोधिनी कॉलेजचे आम्ही हांगा भुरगे जमिल्ले आहा आणि हो सगळो कचरो आम्ही एकठांय केल्लो आहा सगळ्यांक लोकां कडेन मागपाक सोदता की त्यांनी सुद्दां आपल्या घरा कडेन अशेंच लागीं साफ करचें आनी सगळो निसर्ग क्लीन करचो अशें हांव सगळ्यां कडेन मागता सगळ्यांक वर्ल्ड एनवायरमेंट डेची पयलीं परबी दिता हांव आनी ह्या वर्साचो थीम जावन आसा बीट एअर पोल्युशन आनी होस्ट आसा चायना आनी एअर पोल्युशन बीट करपाक बेस्ट वे म्हटल्यार झाडां लावप सो आयज आमी अरावंड 15 झाडां लायिल्लीं आसा वेगळ्यो वेगळ्यो चिंच्यो करंजी बोटीक अशी आमी झाडां लायिल्लीं आसा आनी हे आमी कंटिन्यू दवरतले आयच्याच दिसा खातीर न्हू हे अशें आमी झाडां लायत रावतले सद्या आमी 2 इशू मेजर फेस करता म्हटल्यार क्लायमेट चेंज आणि सेकंड म्हणल्यार प्लास्टीक पोल्युशन 2 इशू आमी फेस करता आनी रेडे खातीर आमी भुरगीं आसतना खुबशीं झाडां आसलीं दाटायेन थीक फॉरेस्ट म्हणी ताका पूण आतां ती आमी वाडटा ही झाडां सोंपल्या कशी दिसता मागीर भितून वचोन पयल्या लोकांनी झाडां थोडे कोणें कातरल्या कोणें कितें केल्या आनी ती सगळीं सोंपल्या पूण आमी आयज एक इनिशिएटीव असो हे घेतल्यान फुडें सरल्या की थोडे भुरगे की आमी ह्या वर्साच्यान आमची रेडे गार्डाची परतून आमकां ग्रीन full green अशी दिसोंक जाय. It is very symbolic of what is happening to the environment all over Goa, and this is our concern, Aam Aadmi Party's concern, and that is why we have gathered here. This small child, it is about their future which we have not been able to safeguard, and we are apologizing to this generation that is coming in the future. This is Aam Aadmi Party's resolve and commitment. We have made this as the main part of our agenda. आम्ही प्लॅन केला आम आदमी पार्टीन की सीड बॉम्बिंग करतले म्हणून सो आम्ही हे बॉम्ब्स आहात ओके एका मातयेच्या हातून भितर बियो आहात खूब बियो आहात सामक्यो आनी फ्रूट बेरिंग आसा जांबळां बी सगळीं आसा मस्का सांग आसा फॉरेस्टड्यो बियो आसात आनी आमी हांगा उडयतले कळ्ळें तुका आनी हे आतां जर्मिनेट जावन ही झाडां जातलीं अशी आमची उमेद आसा आनी जाल्यार पुरो म्हणून मागता आमी आनी अशीच झाडां सगळ्यांनी रोवची वन महोत्सव करचो आतां पावस लागीं पावला We promise that Solstro will be removed and all this filth which is happening here in the rivers is also part of it is also connected to Solstro. So Solstro is a root cause of Goa and it has to be removed.